village panchayat Chinchini Devswa in association with the Biodiversity Chinchini and Zonal Agriculture Office Margaon, Atma South Goa. In collaboration with them, we had organized a mushroom cultivation for the program, training program for the villagers of Chinchini. आज चोवपाक गेल्यार एक्चुअली आमकां एक रिस्पॉन्स डबल द पार्टिसिपेंट्स येयले आज. So we have to make two batches. First batch is of 50 and another batch will be on 25th, another 50. आज गोंयांत हे मशरूम कल्टिवेशन गव्हर्मेंटान प्रमोट करपाक जाय. तुम जाणा आसतले आज जाण एकान घराको देखून गेल्यार खूद ताका आपणागेली ओन मशरुमां तेणें खावपा जाताय म्हणजे तेंगेलें. सो हे भाशेन आज झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर हेणे आज आमगेल्या गांवांत एक प्रोग्राम जे ऑफिसर येयले, जी आज गावरी मॅडम आहा ती हू इज व्हेरी एक्सपिरियन्स, तेगेलें वास्ट एक्सपिरियन्स आहा तेक इन मशरूम कल्टिवेशन. ती आज रिसोर्स पर्सन. सो हे भाशेन आमगेल्या फायदो काडपाक जाय, आमगेल्या रेजिडेंटान हेजो बरो उपयोग करपाक जाय आनी आमी तें कितें एक बिजनस स्मॉल बिजनस स्टार्ट करून आमच्यान तें प्रमोट करपाक जाता. तेच भाशेन आज बटन मशरूम म्हणटाय ती आज फामाद जालें, तुमी जाणा आसतलें. पूण बहुत थोडी आमगेल्या गोंयांत जे प्रोड्यूस करपा आहाय ते म्हाका सगळे कोताय ते ऑस्ट्रो मशरूम. सो गव्हर्मेंटान हेजेर जे भुरग्यांक जे आमगेले यूथ आहाय तांकां जोस वा फार्मर्स वा इंट्रस्टेड तांकां सपोर्ट करपा जायो. स्पेशली इन बटन मशरूम हेका बरो रेट आहा, बरो फायदो आहा आनी बरो तेजो उपयोग जाता. सो तांकां हेणी बटन मशरूम एक स्पेशल क्लासीस घेवच्यो वो दुसरे तांकां दुसरे स्टेटीन धाडपा जाय जाल्यार तेणी तांकां ते सोलो जो दुसरे स्टेटीन तांकां धाडपाचो तेणी हें अरेंजमेंट करपाक जायो. सो इतलेंच आज झोनल एग्रीकल्चर जे ऑफिसर ते आज आहाय ते एक बरें काम करताय आमगे चिंचोणी गांवांत, जावं ते एग्रीकल्चर आर्टीन जावं पेडिसायड जावं आमगेले कसले ट्रेनिंग प्रोग्राम आसल्यार. आनी आज तशेंच बँक ऑफ महाराष्ट्रा जे गव्हर्मेंटान आज अपॉयंट केले तांकां आमगे विलेजीस ज्यो स्कीम आहाय त्यो लोकां मदीं पावोवपाक. सो तेय आज आमचे मदीं आहले बँक ऑफ महाराष्ट्रा मॅनेजर आनी तेणी लोकांक गायड केले ज्यो स्कीम आहाय त्यो गव्हर्मेंटाच्यो ज्यो लोकां मदीं पावपाक जायो. सो हांवें तांकां सांगलां तुमगेले जितली आहा तितली आमगे चिंचणी गांवां इतली बँकां आहाय, जायत्यो स्कीम येताय, जायते लोन एप्लाय कोताय. तुमी तेजो बाबा एक जबाबदारी दिवपाक दाखोवपाक जाय. कितल्यो तुमी लोन सेक्शन केले ते एप्लाय केले ते दाखयताय, पूण सेक्शन आनी तेणी तांकां जे तेंगेली फॉर्म आसा रिजेक्ट केले ते कोण दाखयना. सो जाता तितूल्या लोकांक हेणी बँकांनी हेल्प करपाक जाय. तशेंच गव्हर्मेंटान तितून इंटरव्हीन जावपाक जाय. बाबा एप्लाय केले तांकां रिजेक्ट कित्याक केले आनी हाव दे कॅन सपोर्ट दिस टायप ऑफ पीपल टू प्रोड्यूस देयर ओन वो कितें एंटरप्रेन्योरशीप तेणें करपाक गव्हर्मेंट हेजेर तांकां सपोर्ट करपाक जाय. झोनल एग्रीकल्चर ऑफिस इन कोलॅबोरेशन विथ आत्मा हाणें हो ट्रेनिंग प्रोग्राम घडोवन हाडला. ताचें नांव जावन आसा कल्टिवेशन इन मशरूम. सो जे फ्रँक सरपंच देवसा चिंचिनीचो ताणें आमकां रिक्वेस्ट केल्लो हो आयचो प्रोग्राम हाडपाक. सो आमी गौरी प्रभुदेसाय जी जावन आसा एक्सपर्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, ती खूब वर्सां हे ट्रेनिंग करून आयल्या. तिका स्पेशली आमचे झेडिओ राजेश रिकोस्टान रिक्वेस्ट केल्लो, ताच्या रिक्वेस्टाचेर ती हांगासर आयिल्ली आसा. सो जी ट्रेनिंग बेसिकली फर्स्ट स्टार्टींग आमी टेक्निकल सेशन केला. त्या सेशनान आमी न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू ऑफ मशरूम शिकयतात. कितें तो बेनिफीट आहा तेजो, हाय एंटी ऑक्सिडंट्स, तेजो न्यूट्रिशनल बेनिफीट. मागीर आमी हँड्स ऑन ट्रेनिंग दितलें ते कल्टिवेट कशें करतात तें आनी तेजो लायफ स्पॅन कितलो आसता, प्रोसिजर कितें आहा. सो द बेसीक थिंग वीच इज रिक्वायर्ड इज पॅडी स्ट्रॉ, जो ह्या चिंचणी देवसान खूब अवेलेबल आसता. ताका रिसंट पॅडी स्ट्रॉ जाय पडटा, तो अवेलेबल करून घेतला आमी. हांगा दोन एग्रीकल्चर क्लब्स आसा, तेंचे खूब अशे शेती ते करतात हांगा. सो तेजेच आमी पॅडी स्ट्रॉ यूज करतात. आनी मशरूम कल्टिवेशनान चडशे एक्सपेन्स आसना. सो तो व्हेरी हँडी आसता आनी जे अवेलेबल आहाय ते रिसोर्सीस सगळे अवेलेबल आहा हांगासर आनी ताका चड कॉस्ट लागना. सो हाचेर आमी खूब अवेरनस करपाक जाय मशरूमाचेर. चडान चड मशरूम कल्टिवेशन घेवपाक जाय आमी. गोवा अंडर मशरूम कल्टिवेशन प्रोडक्शन इन्क्रीज करपाक जाय. तसोच हांगासान आमी 2 बॅचीस घेतले मशरूमाचे. खुबसो मोर दॅन 50 लोकांनी रिस्पॉन्स दाखयल्लो आसा. सो आय वूड रिक्वेस्ट की चडशे चड प्रोडक्शन जावन आमी मार्केटूय प्रोवायड करूं शकता.
एक तुमचे कडेन तुमच्या घरानूय करपाक मेळटा तो एक रूम आसल्यार बरो विथ गूड वेंटिलेशन, एक क्लीन रूम एंड स्मॉल एक 200 स्क्वेअर मिटराचो रूम बीन पॉसिबल जाता. कल्टिवेशन हूंय करपाक मेळटा एट अ स्मॉल स्केल. ऑल्सो लार्ज स्केलीन जाल्यार एक सेपरेट रूम आसल्यार पुरो. मशरूमाचे तुमकां खूब प्रोडक्शनाचे बेनिफीट आसता मार्केटीकूय. आतां खूब येयल्या ऑयस्टर मशरूम आमी खूब प्रमोट करता कित्याक ते ऑयस्टर मशरूम व्हेरी इजी. तेजे सीड्सूय बीन खूब अवेलेबल आहा. एम्पल अमाउंटान मेळटा मशरूम स्पॉन. आणि ऑयस्टर इज इजियर दॅन बटन कित्याक बटनान टेम्परेचर रेग्युलेशन करपाक पडटा आणि ऑयस्टर रोखडे 45 डेजान म्हणल्यार जाता.